अवकाळी पावसाक लागून शेतकारांक बरेच लुकसाण जाला। डिसेंबरात मेळपी उदक जानेवारी म्हयन्यात मेळिल्ल्यान वांयगण शेतां करपाक कळाव जालो। केपें, सांगे म्हालांतल्या काकोड आनी मळकर्णे वाठारांतल्या पिकांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाले। जाल्यार शेतांनी उदक भरिल्ल्यान लुवणी करपाची उरली। कांय शेतकारांनी लुवणी करपाक मशिनां शेतांत व्हरपाचो यत्न केलो, मात शेतांत चिखल जाल्ल्यान ती मशिनां चिखलान आडकून पडलीं। पावस पडप चालूच उरलो जाल्यार आनीकूय पिकांचे लुकसाण जातले अशी खंत शेतकारांनी ह्या वेळार उक्तायली। पिकां आहा ते झडटले न्हू आतां सगळे। आज जर पावस पडला आज पावस पडल्यार झडटले आनी ज्योती आहा ते झडोन पडटा, जमनीर पडटा। ते कर्जत बी जाल्यार मातशें उरता। तुमगेलें पिकला आमगेलें पिकलां पळय, तें लिवपा मेळना आमकां 10 दीस जाले आतां येवन येवन वयता आमी। कित्याक लागून? मिशिनां लागून। मिशीन मेळना पळय, 10 दीस जाले। राती रेल तेजे सारकें चड आड पडलें अशें करून न्हिदलां आनी पयलीं पळय तेजेर तें किलो न्ही रोयल सामको येतान जालो। आतां कितली शेत काल पडटेची चड हे जाले। हय आतां कितें करप? थांबायल्या उदक गेलें न्हू। हय आतां मशीन कितें केलां? मशीन घालता चालू? तेमकां हांयकी सांगलें हो ते म्हणटी घाल मागीर तें पयलीं लायला आनी मातशें वल जालो भात भार सरोन लागली। चड शेत आसा? हय बरें आमगे धाकणां म्हणल्यार अजून लिवून आसलेलें? केन्ना घातलें मशीन? काल ते आमगे येशी नायना वर वयलें आनी आतां तो तितलो पावस नागोयच नाहलो ते काल सांजची। आतां काल सांजे न्हायतना हे खुनेल बरो येतलें तेन्ना पावस येयलो। कितल्या सुमार? 5 येयलो कितलो। आतां रातभर पावस पडला न्हू? आतां कितें करतले तुमी? कितें आसा आतां पावस पडलो जाल्यार कितें करपाचें? आतां आमी कितें करतले पिड्यार तें आतां किलो तें आतां एक राज घायलो आतां व्हडले भात। त्या प्रमाणे कालच्यान जो पावस पडटा कमी कमी म्हाका दिसता काल सांजच्यान जो पावस पडटा काल रातभर झडत आशिल्लो आनी तेजो अफेक्ट खंय तरी लोकांक जी शेतकरी आसा मोस्टली मळकर्णे काकोडा बेल्ट ऑफ केपें सांगे तालुके एरिया पडटा थंय पडलेलो आसा आनी खंय तरी तेंची शेतां ती पिकलेली आनी खंय तरी तेंगेले कट करपाचें चालू आशिल्लें मशिनरी घालपाचें हें खंय तरी काम काल खंय तरी संकटां आयिल्ले आसा। लोकांक मोठ्या प्रमाणात मोर देन 60% लोकांक लुकसाण जाल्ले आसा। ज्यो मशिनी घातलेल्यो आसा ती रोमन आसा शेतांक। तशेंच लोकांचें म्हणणें आसा जे शेतकऱ्यांक विचारलें फाटल्या वर्साक जें उदक सोडलेलें त्या कॅनलांनी तें डिसेंबर स्टार्टींग सोडलेलें। ह्या वर्सा खंय तरी जानेवारी म्हयन्यांत लेट सोडलेलें हें शेत आसा जें पिकोवपाचें आसा ताका लेट जाल्लो आसा। कमी कमी 21 दीस लागता शेत रोयतरी तें पीक पिकपाक। हेजेर खंय तरी शेतकऱ्यान क्वेश्चन केला सरकाराक की जे गोश्टी खंय तरी योग्य टायमार जे प्रमाण ठरयता डिसेंबर म्हयन्यांत तेन्नाच त्यो उदक तांकां मेळपाक जाय। खंय तरी लेट जाल्ल्यान आयज खंय तरी शेतकऱ्यांक हें मोठें लुकसाण भोगपाक पडलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर।